फाटीची उद्ध्वस्त हे बीन जाले देवळां पळय ताका कसो रिस्पॉन्स मेळटा कितले कशें कितें चालू आसा रिस्पॉन्स आसा रिस्पॉन्स मिक्स म्हणल्यार कसो आसा प्रत्येक जण आपल्या देवळाचे घेता की आपलें देवूळ हें 100 वर्सां आदींचें आसा म्हणून तें सरकारान बांदून दिवचें अशें जावचें ना सरकारान पयलींच सांगलें आसा तें देवूळ खंयचोय रिलिजियस जे पोर्तुगीजांनी डिमॉलिश केल्लें डिस्ट्रक्शन केल्लें ताचे जर कितें पुरावे आसात जाल्यार त्याच देवळांचो किंवा रिलिजियस स्ट्रक्चरांचो विचार जातलो 100 वर्सांचे किंवा 200 वर्सांचे किंवा 400 वर्सांच्या म्हणजे लायफाचे देवळाचे न्ही जर खऱ्यांनीच पुर्तुगालांनी ते मोडतोड केल्ले जाल्यार परत ते रिस्टोर जावपा खातीर सरकार मदत करता आनी एक आसा खूब जाण आसा म्हणजे घरा कडेनूय खूब लोक येतात पूण चडशे पयले नंतर आमकां कळटात ना हें देवूळ खूब आमच्या गांवांतलें सगळ्यांचें दैवत आसा तें मोडलेलें आसा तें सारकें करपा जाय सरकारान ओके सरकार म्हणजे अशीं जुनी मंदिरां बांदचें ना सरकार बांदतलो जर जाय जाल्यार ते खऱ्यांनीच त्या वेळार पुर्तुगीजांनी अत्याचार करून गांवची देवळां मोडलेलीं आसा आनी ताचे कितें पुरावे आसा जाल्यार त्याच देवळा खातीर हे फंड्स वापरतात आमी जे हे आसतले आमचे कोण म्हणटा आमी एक्सपर्ट आर्किटेक्चर ओल्ड आर्किटेक्चर आसा ते आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात आमचे नांवूच घेवपा जाल्यार अभिजीत सादले सारके लोक ते आयडेंटिफाय करपाक शकतात की ताजो स्ट्रक्चर कसो आसतलो सो ते जे पळय पुरातन आर्किटेक्चर जाणी स्टडी केल्ले आसा तांचे एम्पॅनर जातले आनी तांचे मार्फत येतले आसा तेंचे सरकारान विचार करचो अशी एक तेणी मागणी केल्ली ओल्ड चर्च जरूर आमी जर पुर्तुगीजांनी चर्च मोडलेले आसा जर जाय आनी ताचे पुरावे आसल्यार चर्च करपाक जाले आसा पूण पुर्तुगीजांनी चर्च मोडलेले आसपाक जाय सो तेचोय तुमी तशें आसत जाल्यार पळयतले हय